मोगाच्या भावान आनी भयणो, जेजूक जाय आमी सगळीं मोगान आनी एकवटान भाव भयणी कशीं जियेलोलीं. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमच्या भाव भयणी आमचे सगळें केल्ली चूक आमी कशे तरेन तांकां सांगून आनी आमचे संबंद तांचे कडेन जोडून घेवंक बांदून हाडूंक 4 उपाय तो आयज आमकां दिता. पयलो म्हणल्यार जेजू म्हणटा, वच आनी तुजेच आनी ताचेच भितर ताच्या तोंडार सांग, म्हज्या भावान म्हजेर कसलें वायट केलां जाल्यार, म्हजेर कसली चूक केल्या जाल्यार ती वचून आमच्या भावाक सांगूंक जेजू सांगता. आमी आमचो भाव आमचे लागीं येवन बोगसणें मागचे शिवाय आमीच ताचे बोगलेर वचोन ताची चूक सांगूंक जाय म्हूण जेजू सांगता. हें कित्याक काय? घोडी आमच्या भावाक ताची चूक खबर ना आसतली, तर ताका उगडास करूंक घोडी आमी सांगल्या उपरांत तो मानून घेयत. हाका लागून जेजू म्हणटा, आमची चूक, आमच्या भावाची चूक वचोन ताच्या तोंडार सांगूंक. त्या बदलेक आमी तर सांगिना जाल्यार आमचेच भितर आमी एक दुस्मानकाय वाडोवंक शकता आनी आमी ताच्या बोगसण्याक रावता म्हणल्यार, बोगसणें मागूंक येता रावता म्हणल्यार आमच्या भितरूय आनी आमच्या भावा भितर दुस्मानकाय वाडोवंक शकता म्हूण जेजू आमकां सांगता. पयले सुद्दां आमी वचोन आमच्या भावाक आनी भयणीक ताचे चुकी वयर सांगूंक जाय. दुसरो उपाय जेजू म्हणटा म्हणल्यार, जेन्ना हो उपाय चलना पयलो ती मानून घेनात. जायतीं जाणां आमची भाव भयणी मानून घेनात, आमकां वायट करूंक सोदतात, आमचेर कोश्ट हाडूंक सोदतात. तेन्ना दोगांत एकाल्या आनी एकल्या मनशा बरोबर नाल्यार आनी 2 जाणां बरोबर घेवन एक गोवाय कशें तांकां घेवन तांचेच गिन्यानान तांचेच मदें वचून तांकां घेवन दोगांचे मदें हो संबंद घोडी ते 2 मनीस तूं वता ते बरे भशेन त्या तुज्या भावाक वा भयणीक समजावन तुमच्या मदें हो संबंद घडोवन हाडूंक ते वावरूंक शकतात. हाका लागून जेजू म्हणटा, दुसरो उपाय म्हणल्यार तुजो भाव आयकना जाल्यार आनीक एक मनशाक वा आनीक 2 जाणांक घेवन वच म्हणटा. तिसरो उपाय म्हणल्यार, हे दोनूय उपाय चलनात जाल्यार पयले आनी दुसरे जाल्यार तो पवित्र सभेक सांग म्हणटा. पवित्र सभेक आमचे आनी आमच्या भावा मदें तर ही संबंद घडोना जाल्यार आमी पवित्र सभेक जायतो वायट करूंक शकतात. आमचे दुस्मानकायेक लागून, आमच्या वायटाक लागून दुसऱ्यांक तो इफेक्ट जावपाक शकता. देखूनच पवित्र सभेचो आदार घेवंक जेजू आमकां सांगता. आनी चवथो उपाय म्हणल्यार मागण्याचो. हे तिनूय उपाय चलना जाल्यार जेजू म्हणटा आमी आमच्या भावा पासत मागूंक जाय. आनी जेजू सांगता, 2 जाणां जंय आसात आनी कितें मागतात थंय हांव आसा आनी जेजू ते आमकां दितलो. हे आयज 4 उपाय जे आमकां जेजू दिता ते आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी एक बोगसण्याची मनशां आनी एक मागण्याची मनशां जावंक आयज आमी आयच्या दिसा नियाळ करता आसतना आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी वावरुया.